वास्को मुनवेलचे सेंट एंड्रू रेजिडेन्सी चोरांनी फ्लॅट फोडलो. भांगरासयत 9 ते 10 लाखांच्या सामानाचेर हात मारला. फामील घरांत ना अशी पळोवन चोरांनी चौथ्या मजल्यावेलो फ्लॅट फोडलो. फामील गोंया भायर गेल्ली. सोमारा परत आयली तेन्ना चोरांनी कर्म केला म्हूण तांकां कळ्ळें. 14 तारखेक आमी हैदराबादाक वचपाक गेल्ली. आयजूच आयिल्ली आमी आनी पयलीं जाल्यार ते डोराचे हे ओपन आसले. ती खिळी लायिल्ली आशिल्ली आनी ते लॉक सकयल्यान कट केल्ले आसले. दार ओपन आमी खिळी काडून पयली जाल्यार ते सकयल्यान लॉक ना. पूण एकदम अशें भिरांत दिसली कितें जालें आनी काय ना कळना जालें. भितर वचून पळयता जाल्यार सगळे आरमार बिमार सगळे फोडून तोडून कितें म्हणटात ते बॉक्स बीच दागिन्याचे सकयल उडोवन तुकडे तुकडे केल्ले. जस्ट गोल्ड व्हेले आनी कॅश येयले. कॅश 10,000 आसले आनी भांगार आसले सादारण 9 लाखाच्या भितर येता. आयज एक आमकां लक्ष्मण सदाशिव पाटकर इन्शुरन्स कंपनीन कॅशियर म्हणून आसता. सेंट एंड्रू रेजिडेन्सीन रावता तो वास्को. ताणी कंप्लेंट दिली की तो 14 तारखेक हैदराबाद गेल्लो आपल्या चलयेक मेळपाक आनी फ्लॅट ताजो 14 तारखेच्यान लॉक आसलो. आनी आयज जेन्ना तो 22 तारखेक येयलो घरा कडेन जाल्यार तेणी पळयलें की ताजो फ्लॅट फोडलेलो आसा आनी तितूंतल्यान ऑलमोस्ट 9 लाखाचे गोल्ड ऑर्नामेंट्स घेवन गेले. ऑल वर्थ ₹9 lakhs. बेतोडेचो पार्वडेश्वर महाराज अंतरलो. सोमारा दनपरां ताका काळजाचो आताक आयलो. संयुक्त राष्ट्र संघान ताका जागतीक शांतीदूत म्हूण सन्मान दिल्लो. कांय दिसां उपरांत ताचो अमेरिकेंत UN कावन्सिलांत आनी बाकीच्या देशांनी कार्यक्रमय आशिल्लो. सगळ्या धर्माक एकठांय हाडून वावुरपी म्हूण ताचें नांव आनी कार्य आशिल्लें. तो व्यसनमुक्तीचोय वावर करतालो. ताचे कुडीचेर मंगळारा सांजे 3 वरांचेर निमणे संस्कार करतले. पार्वडेश्वर महाराज संवसाराक अंतरलो. दनपारा बेतोड्या फोंड्याच्या मठान ताका काळजाचो आताक आयलो. देश विदेशांत प्रसिद्ध आशिल्ल्या पार्वडेश्वर संप्रदायाचे संस्थापक, नाथ संप्रदायाचे महान सद्गुरू, तशेंच भारताच्या आधुनीक इतिहासांत लोकसेवा आणि समाजसेवा करून राष्ट्रसेवा करपी तर समाज उद्धारक परमपूज्य श्री 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 पार्वडेश्वर महाराज यांचे आज दुःखद असे महानिर्वाण झाले. आज सकाळी बरोबर 11:30 वाजता त्यांनी देह दवरलो. शेवटची इच्छा अशी होती की प्रत्येक गोरगरिबाचं कल्याण व्हावं, प्रत्येकाने व्यसनमुक्त राहून आपलं जीवन चांगलं जगावं, आपण व्यसनमुक्त राहून आपलं त्यांनी कल्याण करून घेतलं पाहिजे ही त्यांची इच्छा होती. पार्वडेश्वर महाराजाच्या कुडीचेर बेतोड्या आश्रमा लागसार मंगळारा दनपारां निमणे संस्कार करतले. तो मेरेन कूड थंय दर्शना खातीर आसतली. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. दाबोळे परत भांगर धरलें. सोमारा सकाळीं दाबोळे विमानतळार कस्टम्स अधिकाऱ्यांनी 1 किलो 400 ग्राम भांगर जप्त केलें. धरिल्ल्या भांगराचें मोल सुमार 35 लाख जाता. भांगर दुबयच्यान स्मगल केल्लें. एअर इंडियाच्या विमानान दुबयच्यान गोंयांत येवपी संतोष श्रीधर माळगांवकाराक कस्टम अधिकाऱ्यांनी भांगरा सयत धरलो. तो रावपी खारघर नवी मुंबय. संतोष माळगांवकारान दुबयचे फैजल अजमल म्हूण एकल्या भांगर स्मगलराचें नांव घेतलां. ये ऑफिसर्स ने WM एयरपोर्ट जो कि गोवा का एयरपोर्ट है, पैसेंजर से करीब 12-10 तोला बार्स सीज किया है गोल्ड. पैसेंजर नेम इज संतोष श्रीधर मालगांवकर. ही इज अ रेसिडेंट ऑफ खारघर नवी मुंबई एंड ही वाज कमिंग फ्रॉम दुबई. द वैल्यू ऑफ गोल्ड इज अप्रॉक्सिमेटली 35 lakhs. PWD मंत्री सुदीन ढवळीकराची शिक्षणीक पात्रताय आपान परत वाऱ्यार घाल्या. 1978ची डिग्री दाखयली तरी ढवळीकर 1979त 2 फावट फेल जाल्लो म्हूण आप दावो करता. गोंयकारांक फटयले आनी फटीचें एफिडेवीट दिलें म्हूण सुदीनाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडचो म्हूण आप मागता. आपान मिडिया मुखार सुदीनाचे डिग्रीचो पंचनामो केलो. हालींच आम आदमी पार्टीन PWD मंत्री सुदीन ढवळीकराची डिग्री फटीची म्हूण आरोप केल्लो. आपाचो दावो दीपक ढवळीकरान सर्टिफिकेट दाखोवन भायर मारलो. प्रकरण इतल्यार सोंपिल्लें ना. सोमारा आपान ढवळीकर भावांक आपले तरेन जाप दिली. सुदीन ढवळीकरान वेंचणूक आयोगाक आपूण 1980 BSc केल्या म्हूण एफिडेविटान म्हायती दिल्ली. दीपक ढवळीकरान खंय डिग्री दाखयल्या ती 1978ची. You can obviously see that in his affidavit he has said 1980.
In this, he has produced a document saying that this is his degree from 1978. ढवळीकारान 1978ची डिग्री दाखयली. तो 1978 BSc जालो जाल्यार 1979 सुदीन 2 फावट परीक्षेक कित्याक बसलो असो आपाचो प्रस्न. 1979 दोनूय फावट सुदीन BSc परीक्षा नापास जाला म्हूण आपान मिडियाक डॉक्युमेंट दाखयल्यात. If you have a degree from 1978, why were you answering exams in 1979 again? And our PWD and Transport Minister, Mr. Dalikar, is straight away lying about his degree. So I think it is time that the Chief Minister fire this person. फटीचे एफिडेविट दिवन दिशाभूल केल्ल्यान PWD मंत्र्याक काडचो म्हूण आतां आप मागता. Giving all this document to Election Commission, and we definitely approach the court of law also. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. घेऊ एक विराम.